कर्नाटकातल्या शिवमोगा शारात हर्ष पिराय 23 वर्सां ह्या तरणाट्याची आयतारा राती हत्या जाल्या। तो बजरंग दलाचो कार्यकर्तो अशें कळटा। सोमारा दीसभर शारात निदर्शनां चालू आशिल्लीं। ह्या प्रकरणात तिगांक अटक केल्या। कर्नाटकाचे गृहमंत्री आरंगा ज्ञानेंद्र हांणी सांगले, हिजाब वादा कडेन ही घडणूक संबंदीत ना, पूण आमकां कसलोय निश्कर्श काडटना तपासांतल्यान कितें भायर सरता हाची वाट पळोवपाक जाय। दोगूय दुबावीत थळावे आसात। मजगती केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हांणी घडणुकेची NIA तपास करपाची मागणी केल्या। भाजपा आमदार रेणुकाचार्यान ही घडणूक हिजाबाक लागून घडिल्ल्याचें सांगलां। देशभरातल्या वरिष्ठ भाजपा फुडाऱ्यांनी ह्या घडणुकेचो निशेध केला, तर कांय जाणांनी हिजाब वादाचो तो बळी थारला अशें ट्वीट केलां।